आता एक खंयचे फंड आयले तुम्ही एक 50 कोटीचे उलयता म्हणजे वर्साक 10 कोटी मेळ्ळे अशें धरुया ऑन एन एवरेज. तो फंड युटिलायझेशन जिल्हा पंचायत मेंबर आपूण स्वता डिसायड करता काय तुमची जिल्हा पंचायत बॉडी डिसायड करता की बाबा हे अलाउड आसा हे तूं कर ताका एप्रुवल कोण आनी कशें घेवपाचें? न्ही तो फंड जेन्ना येता तेन्ना आमी तो इक्वली डिवायड केलो वता सगळ्यां खातीर. म्हणजे आनी मागीर तो मेंबर जो आसा तो आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी कामां जाय ताका एखाद्या वेळार पंचायत सांगतात, लोक सांगता ती कामां प्रॉपर एनओसी आनी हेजे सकट ती मागीर केली वता. ओके म्हणजे ताणें प्रपोज करपाचें आनी पास करपाचें. मेंबर्स प्रपोज करता Members आनी ताच्या propose नंतर करता. मागीर फुडें इंजिनियर वचून ते सायट पळयता मागीर ताच्या नंतर एस्टिमेट जाता ताच्या नंतर मागीर टेंडर जाता आनी ताच्या नंतर तें जाता. पूण वर्क्स टू बी डनाची एक लिस्टूच आसतली तुमची हेच कामां तुमी करपाक शकता अशें? ना 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 नॉट नेसेसरी. कशें आसता आतां फॉर एग्जाम्पल गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुल्स असतात ताच्या भायर जो तांचो एक स्टेज आसता ओपन आसता त्या हितून आमी कितें केलें की बाबा आमी एज्युकेशन डिपार्टमेंट जे आसात एडीआय आसात ताजी एनओसी पयलीं हाडली आनी तांकां थंय भायर शेड बांदून दिली. अशा खुबशा गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलांनी आमी केले कारण जेन्ना ह्या भुरग्यांक जेन्ना थंय तेंचे एन्युअल गॅदरींग आसत सरस्वती पूजन आसत अशा प्रकारचे जे ते प्रोग्राम्स थंय करता तर तांकां बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर थंय मेळचें. ह्या सगळ्या हितूंतल्यान कशें आसा की आमी दुसऱ्या डिपार्टमेंटाच्या हातून सुद्दां आमी जेन्ना एंटर जाता म्हाका दिसता त्या डिपार्टमेंटाची एनओसी घेवनूच आमी फुडें सरता. तुम्ही पळयतात GNH.